दीप्तीज टेस्टी टेल्स या चॅनलाचेर तुमचे स्वागत आसा। तर आज आमी करूया कांद्याच्या पातीची भाजी। कांद्याच्या पातीची भाजी करपाक लागून दोन मोठ्यो जोडयो कांद्याची पात हांवें धुवन कातरीन बारीक करून घेतलेली आसा आणि हो कांद्याच्या पातीचो कानो। आता फुडले साहित्य आमी रेसिपी करताना पळोवया। आता हांवें गॅसार कायल दवरल्या, भितर 3 चमचे तेल घालून घेता। आता भितर ही कांद्याच्या पातीचो कानो घालून घेता। आता हो कानो तळसून घेऊया। आता भितर आल्या लसणीची पेस्ट घालून घेता। आता आल्या लसणीचो कच्चो वास वचसर तेलान परतून घेऊया। आता भितर चवी पुरते मीठ घालूया, पाव चमचो हळद घालूया आणि अर्धो चमचो मिरची पूड घालूया। आता भितर कांद्याची पात घालूया। ढवळून घेऊया। आणि धाकणे धापून 5 मिनिटां शिजपाक देऊया। आता भितर 2 टेबलस्पून बेसन पावडर घालूया। बेसन आणि भितर मॅगी मॅजिक मसाला 1 पॅकेट घालता। भितर 2-3 चमचे उदक घालता आणि हे ढवळून घेऊया। मॅजिक मसाला घालप ऑप्शनल आसा, तुमकां जाय जाल्यार घालात। आणि हे 5 मिनिटां धाकण लावन शिजपाक दिवया। आता भितर इल्लीशी 2 चमचे सोय घालूया, ढवळून घेऊया। हांवें मदीं 2दा ढवळून घेतलेले, कित्याक बेसन घातलें की ते कायलेक लागपाचे चान्सीस आसतात। आणि परत 2 मिनिटां तेका वाफ येवपाक दिवया। भाजी आमची रेडी आसा, सर्व करूया। अशी ही कांद्याच्या पातीची भाजी खूप टेस्टी जाता। तुम्ही करून पळयात आणि रेसिपी आवडली जाल्यार म्हाका कमेंट करून नक्की सांगात। अशीच परत मेळ्या एक नवीन रेसिपी घेऊन, तो मेरेन देव बरें करूं।